घुमट हे गोंयचें पारंपारीक वाद्य जावन आसा. घुमट हे मातयेच्यान करतात आनी अशें म्हणटात की हे वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाद्य आसतलें आख्खे कंट्रीन. घुमट हे चडशे गोंयांत वाजयता, चडसो यूज तो गोंयांत जाता आनी थोडे जे निबरींग स्टेट आसा बॉर्डर थंय यूज जाता. सरकारान 2019 एक डिसिजन घेतलेलें, तें म्हणल्यार घुमटाक स्टेट हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट डिक्लेअर केल्लें आनी हेचेर जे घुमट मोगी आसा तेंच्यांनी खूब ताका प्रेजूय बीन केल्लें, ते खूब हॅप्पी जाल्ले डिसिजनाचेर. पूण आतां एक जालें तें म्हणल्यार जे घुमट वाजोवपी आसा, जे घुमट मोगी आसा ते म्हणटात की सरकारान तेन्ना डिसिजन घेतलें पूण जो घुमटाक सपोर्ट जाय तसो सरकारा कडल्यान गावना म्हणून. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. 2019 गव्हर्मेंटान आमचे घुमट एज अ हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून डिक्लेअर केलें. ही एक व्हडली गजाल आसा, बरी गजाल. त्याच बरोबर म्हाका अशें दिसता की आमच्या कला अकादेमीन खंय तरी घुमट आरती शिकोवपाचे क्लासीस सुरू जावपाची गरज आसा. आनी कारण घुमट आरती हे खूब मोठे फील्ड आसा गोंया भितर आनी हे फिल्डान जर कला अकादेमी सारक्या, राजीव गांधी कला मंदिरा सारक्या किंवा रवींद्र भवन जी आमची कुर्तडे आसा किंवा मडगांव आसा, साखळी आसा, हांगा जर घुमट आरती शिकपाचे क्लासीस जर कोर्सीस सुरू जाले जाल्यार खूब बरी गजाल जातली. कारण खुबशे लोक जे आमचे गोंयचे कलाकार आसा ते घुमट शिकपाक सोदता. घुमट हें आयज अशें वाद्य आसा जेका आयज म्हाका दिसता भुरग्यांच्यो ज्यो आतांच्यो पिढी आहा त्यो खूब एट्रॅक्ट जावपाक लागल्या. कारण आमी पळयता पोरूं सुद्दां म्हाका दिसता कॉलेज लेवलाचेर घुमट स्पर्धा आसली तेन्ना आयज गोवा मेडिकल कॉलेजीचे डॉक्टर सुद्दां तितून भाग घेता. म्हणजे हेजो वाव खूब वयर चडलेलो आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर खूब विचार करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता 2019 सरकारान ऑलरेडी हेका हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून घोशीत केलां. पूण हें घोशीत केल्या नंतर इतल्यारो स्टॉप जावन उपयोग ना. कारण तेजो वाव जो आसा तो आयज पर्यंत सगळ्यांक तेजो लाभ मेळपाक जाय आनी लाभ जर कसो मेळटलो जाल्यार सरकारान हेजेर फूल टायम एक इन्स्ट्रक्टर नेमपाक जाय आनी बरे बरे भुरग्यांकूय तयार करपाक जाय जेणे करून आमचें जें लोकवाद्य जें आसा तें खूब मुखार तेजें कंटिन्यू प्रोसेस जातलो. आनी हेजेर म्हाका दिसता गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान विचार करपाची खूब गरज आसा आनी नवीन नवीन प्रकार घुमटान हाडपाची खूब गरज आसा. आनी आमचे सारके कलाकार जर गव्हर्मेंटान जर आमकां संदी दिली जाल्यार आमी एक कोर्स टायप ह्या घुमट आरती क्षेत्रान आमी तयार करूं शकता. म्हाका दिसता सरकारान सरकाराक कळकळीची विनंती, हे जितले कलाकार आसा तांकां जर घुमट शिकोवन एक दोन पयशे जोडपाक जर मेळ्ळे जाल्यार तांच्या खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या संवसारा खातीर खूब बरें जातलें. कारण आयज खुबशे अशे कलाकार आसा जे घुमट प्रशिक्षक आसा जे बरे तरेन ही कला मुखावेले पिळगेक शिकोवपाक सोदतले आनी ताज्या नंतर एक नवी पिळगी घडटली आमच्या ह्या गोंयांत जी बरे तरेन घुमटां वाजयतली. आनी हे आमचें दायज जें गोंय सरकारानूय अधिकृतपणे जाहीर केलां तें दायज हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गोवा, हेरिटेज म्युजिकल पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गोवा हें जें तांच्यांनी डिक्लेअर केलां तें मुखार व्हरपाक आनीक बरें जातलें. म्हाजी एक विनंती सरकाराक की जितले कलाकार आसा तांकां एक इन्कमाचो सोर्स म्हणून कितलीशीच आमची सरकारा द्वारे कितलीशीच अशी संस्था आसा, कला अकादमी आसा, राजीव गांधी कला मंदिर आसा, रवींद्र भवन आसा, कितलीशीच राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक खात्या द्वारे कितलेशेच म्युझिक टिचर्स आसा. पूण तातूंत घुमट शिकपाचो कोर्स खंयच ना. म्हणजे जर तुका घुमट शिकपाक जाय, प्रशिक्षण घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्याच हातूंत ना. वर्कशॉप्स बी जाता पूण ते फक्त चवथी मेरेन, ती अळमी कशी तितल्या पुरतीच येता तशें तें. चवथ आयली की सगळ्याक वर्कशॉप जाता, मागीर घुमट फक्त कॉम्पिटिशनींनी वाजता नाजाल्यार घरान वाजता, नाजाल्यार ताज्या नंतर सुवारेक वाजता नाजाल्यार खंय तरी मांड्यान वाजता. पूण जर घुमटाचें प्रशिक्षण जायत म्हणजे ऑफिशियल सरकार अधिकृत प्रशिक्षण जायत जेणे करून कला अकादमीन जर क्लासीस जायत, राज्याच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्याच्या मार्फत जर क्लासीस जायत, स्कुलान, ताज्या नंतर राजीव गांधी कला मंदिरान, रवींद्र भवनान, जितली रवींद्र भवनां आसा त्या सगळ्या रवींद्र भवनांनी जर हाज्यो क्लासीस जायत जाल्यार म्हाका दिसता फुडली पिळगी जी आसा
ती आमची सगळी घुमटां शिकतली. घुमटा खातीर सरकारान अशें म्हणजे कंटिन्युएशन अशें कांय दवरना, पूण म्हाका दिसता चवथ जेन्ना लागीं पावता तेन्ना काही लोकांक घुमटाची याद जाता आनी खूब दुर्भाग्य आसा हितून. कारण कशें आसा, घुमट हें आमचें लोकवाद्य आसा आनी आमी म्हाका दिसता पिढीन पिढी हें सांबाळपाची गरज आसा आनी आमी आयज पर्यंत सांबाळटा. जशें हांवें म्हटलें की इतली सगळीं माध्यमां आसा, कला अकादमी आसा, ताच्या नंतर गोवा कला अकादमी, ताच्या नंतर गोंयचें कला आनी सांस्कृतीक खात्या मार्फत आसा, ताच्या नंतर रवींद्र भवन आसा, राजीव गांधी कला मंदिर आसा, अशी कितल्योश्योच संस्था आसा ज्या संस्थांनी वेगळ्या वेगळ्या तरेचें संगीत प्रशिक्षण चालूच आसा. कला अकादमीन पेटी, तबला, ताच्या नंतर वायलीन, पियानो, गिटार हाज्यो क्लासीस आसा. ताच्या नंतर राजीव गांधी कला मंदिरानूय म्युझिक क्लासीस चलतात. ताच्या नंतर राज्याच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यांत मार्फत कितलेशेच संगीत शिक्षक आसात जे पेटी, तबला हें सगळें शिकयतात. पुणून खंयच्याच हातूंत घुमटांचें प्रशिक्षण कोणूच करिना खंयच्याच संस्थेच्या मार्फत. सो म्हाका दिसता ह्या संस्थे द्वारे घुमट, समेळ, कासाळें ह्या तिनूय वाद्यांचें प्रशिक्षण सुरू जावचें. खंयच्या स्कुलान फूल टायम आरती वादन किंवा आरती म्हणपाचें शिकोवपाचें अजून पर्यंत तरी कोण तरी प्रोफेसर नेमलेलो ना. म्युझिक टिचर आमचे आसाच आनी जर तांकां जर टायम दिलो किंवा स्कुलांनी जर एक सेशन तेंच्या खातीर दवरलें की आरती ज्यो आमच्यो पारंपारीक आरती आसा त्यो परफेक्ट म्हणच्यो आनी शिकचे जाल्यार ते जावंक शकता. तशेंच घुमट आरती आर्टिस्टांक गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाची गरज आसा. खुबशे घुमट आरती आर्टिस्ट आपल्यो क्लासीस सुरू करपाक सोदता, नवे नवे भुरग्यांक शिकोवपाक सोदता. थ्रू आर्ट एंड कल्चर प्रत्येक गांवागांवान वर्कशॉप्स घेवपाचे यत्न चालूच आसा. तरी सुद्दां जे बाकीचे लोकल आर्टिस्ट आसात तांकां गव्हर्मेंटान संद दिवची आनी तांकां सपोर्ट करचो, जेणे करून ते आर्टिस्ट आपली कला दुसऱ्या पर्यंत पावूंक शकता. सर एकूच आशिल्लें की तुमी कितलेशे ग्रुपांक तुमी शिकयल्ले आसा, कितलेशे सेकंड ग्रुपांतले आतां खंयचे अशे ग्रुप आसा जेंकां सरकारा कडल्यान कितें हेल्प गावता की बाबा घुमट शिकपा खातीर घुमटाचें फॉर्म करपा खातीर, काय ते सगळे इंडिविज्युअली करता? ते सगळे इंडिविज्युअलीच करता स्वताच्या. हांवें पळयलां, म्हाका मरे एकदां खूब वायट दिसलें की एक धाकट्या भुरग्यांचो ग्रूप आशिल्लो आनी त्या धाकट्या भुरग्यांच्या ग्रुपांतल्यान एका भुरग्याचो म्हाका फोन आयलो एकदां आनी तो रडपा लागलो फोनार. तो म्हणपालो, सर आमी ग्रूप बंद करता. धाकट्या भुरग्यांचो, म्हणजे स्कुलांतले भुरगे 12-14 वर्सांचे, आनी आतां बाल स्पर्धा जावपाक लागल्यांनी आनी भुरगे करपाक लागले, घुमटां वाजोवपाक लागले वाड्या वाड्यार देवळान, तांकांय उमेद जाता. ताणें म्हाका फोन केलो, रडपा लागलो फोनाचेर. सर म्हणपालो आमी आमचो ग्रूप बंद करता बाल मंडळ. हांवें म्हणलें कित्याक रे? आमची समेळ म्हणपालो फुटली. तूं फक्त इमॅजीन कर, तांची समेळ फुटली. ती बोकड्याची कात आसता पळय, ते म्हाका दिसता मातशी ओडली आनी ती ताका क्रॅक गेलो आनी ती फुटली, वयली कातूच फुटली. ते कातीक कितले पडटा? म्हाका दिसता ते वयर रिंग घेवपाक 150 रुपया 200 रुपया जितले कितले पडटा ते. तांचे कडेन ते सुद्दां नाशिल्ले. ते म्हणपाले जर घरा कडेन जर मागपाक गेले जाल्यार डॅडी म्हणटालो, अरे परत परत पयशे व्हरता, फाटीं घुमटाक व्हेल्ले, आतां समेळकूय जाय. सो तांच्यांनी तो ग्रुपूच बंद करपाचें येवजिल्लें. फक्त घुमटाची ती समेळीची ती कात फुटली म्हणून तशी घुमटांय फुटतली तांची, कासाळें कितें तरी जातलें. सो म्हाका दिसता अशे जे नवे नवे ग्रुप्स आसात, नाजाल्यार स्कूल्स आसात, ना जाल्यार रेजिस्टर्ड जे अशे बालमंडळ आसात, ना जाल्यार पुरुश मंडळ आसात, महिला मंडळ आसात, तांकां म्हाका दिसता सरकारान मात तरी खंयच्या ना खंयचे तरेन तरी तांकां मातसो आर्थीक सहाय्य करचो, ना जाल्यार ती वाद्यां तरी दिवची. खूब गांवांनी अशें जाता की वाद्यां सरकारा तर्फे कला आनी सांस्कृतीक खात्या तर्फे दितात, पेटी दितात, तबले दितात, पकवाज दितात. तशीच घुमटां, समेळ आनी कासाळें दिवचें. खूब कडेन पळयलां की पेटी पकवाज बीन दिता, हय, पूण घुमट अजून खंयच दिना. घुमट जे सरकारान अधिकृत केलां, बोकड्याच्या कातीचें घुमट, तें तरी म्हाका दिसता सरकारान ह्या भुरग्यांक दिवचें, प्रदान करचें आनी ताच्या नंतर ह्या भुरग्यांकूय तितलो त्रास जावचो ना. खास करून बाल मंडळांक तरी दिवचें, कारण ती फुडली पिळगी आमची जी फुडें सरतली. पुरुश मंडळ, महिला मंडळ खुबशे आसात जे तयार जातात नवे, तांकांय म्हाका दिसता आर्थीक मदत जर मेळ्ळी ही घुमटां, ताच्या नंतर समेळ, कासाळें, कारण आयज घुमट हें खूब एक्सपेन्सीव जालां. एक घुमट म्हाका दिसता 2-2.5-3 हजार रुपया पडटा. एक समेळ 10-12 हजार 8 हजार अशी पडटा. कासाळें 3 हजार पडटा. तूं जर वाद्यांचोच जर एक कॉस्ट काडपाक गेलो न्ही जाल्यार एक मंडळ जर मुखार सरतलो घुमटां वाजोवपाक आनी आरती करपाक, जाल्यार म्हाका दिसता तांकां एक 20 ते 25 हजार जाय पडटा सुरवात करतलो जाल्यारूच.
सो इमॅजिन कर की हे सगळे भुरगे आनी 20-25 हजार रुपया खंयच्यान उबे करतले काय म्हणून एक तर पेरंट्सा कडेन मागपाक शकता नाजाल्यार खंयचोय कोण दान सुरू आसा ताजे कडल्यान घेवपाक शकता. म्हाका दिसता हो एक सरकारान मातसो ताजेर नदर दवरची आनी सगळ्या मंडळांक खास करून बाल मंडळांक जे बाल मंडळां आसा ताच्या नंतर स्कूल्स आसात खुबश्या स्कुलांनी आतां अंतरशालेय घुमट आरती स्पर्धा जावपाक लागल्या. आतां चवथ जशी लागीं येता श्रावणान खूब कडेन अंतरशालेय स्पर्धा आसतल्यो. थोड्या स्कुलाय कडेन जायना मागीर भुरगीं आपापली घुमटां हाडटा आनी वाजयतात. म्हाका दिसता स्कुला मार्फत दिवचे स्कुलांनी दिवचे ताच्या नंतर अशे कितलेशेच रजिस्टर्ड संस्था आसा सांस्कृतीक मंडळ आसा तांकांय दिवचे स्पोर्ट्स क्लब आसा तांकां दिवचे आनी ही आमची जी कला आसा जी अधिकृत रित्या गोंय सरकारान आमचें दायजाचें वाद्य हेरिटेज पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट म्हणून डिक्लेअर केलां जाहीर केलां ते मुखार व्हरपाक संपूर्णपणे प्रयत्न करचो देव बरें.